तुम्ही म्हाका विचारलेले प्रमाणे की काल आमचो इलेक्शन कॉन्टेस्ट केलो 2022 काल्लू शाल्मुद्दा परत बीजेपीन गेलो आनी आतांय थोडे रिपोर्ट्स येता की थोड्यांची परत बीजेपीन घर वापसी जावपाची आसा. म्हाका जे लोक बीजेपीन वचपाक सोदता तांकां एकूच गजाल सांगपाक जाय की तांच्यांनी जे लोक बीजेपीन ऑलरेडी गेल्या तांची परिस्थिती आज कितें आसा ती पळोवची. कित्याक बीजेपीक संवय आसा इलेक्शना कडेन सगळ्यांक भितर घेवपाची आनी मागीर तांचो वापर करून घेवन तांकां स्क्रॅप करपाची. आज जे ऑलरेडी बीजेपीन गेल्या तांची परिस्थिती आज खळाक घाल्ले आमल्या भशेन जाल्या. गोंयांत आमी हे तेंपार आमल्यो खळाक घालतात, तोरां घालतात खळान आनी ताचेर चेपणान फातर दवरतात. तशी सेम परिस्थिती आज तांची जाल्या. तांकां कांयच हालचाल करूंक मेळना. ते भरडेन बंद आसा. तांचो वापर करून जाला दाखोवपाक की लोक भाजपान येता म्हणून, पण निम्माणे त्यो आमल्यो फुडले इलेक्शनाक काडून ते भायर उडयतले. तर कोणूच बीजेपीन वचचे पयलीं हो विचार पयलीं करा की गेल्या तांची परिस्थिती कितें जाली हाजेर सारकें लक्ष दियात. काल म्हाका दिसता आमी डिटेल्ड स्मार्ट सिटीचेर जो मॅस जाला ताचेर प्रेस कॉन्फरन्स घेतल्या आनी तेन्ना काही प्रश्न उपस्थित केले पत्रकारांनी की आमचे कॉर्पोरेटर आसा तांच्यांनी कितें थंय भुमिका घेतलेली काय म्हणून. हांवें थंय चड रिएक्शन दिवंक ना, कित्याक म्हाकाय आमच्या कॉर्पोरेटरा कडेन डिटेल डिस्कस करपाक जाय आसलें. आमचे पक्षाचे कॉर्पोरेटर जे CCPन आसा तो एक जॉयल आंध्रात, तो आमचो यूथ काँग्रेसीचो प्रदेश अध्यक्ष आसा. त्याच प्रमाणे सुरेन फुर्ताद आसा, ताजी बायल आसा रूथ फुर्ताद, ती कॉर्पोरेटर आसा. हांवें सुरेन फुर्तादा कडेन डिस्कशन केलें. तो आज हांगा पणजे लागीं ना, पण टॅलिफोनीक कन्वर्सेशन जालें आनी आमच्या कॉर्पोरेटर्सांनी तिनूय कॉर्पोरेटर्सांनी मल्टिपल टायम्स स्मार्ट सिटीचो इशू CCP मिटिंगेक रेज केला आनी इवन हांच्यांनी प्रोटेस्ट सुद्दां केला. जाल्यार म्हाका दिसता काँग्रेस कॉर्पोरेटरांनी थंय कांय करूंक ना हें म्हणप एक चुकीची गजाल. दुसरी गजाल म्हणल्यार आमी स्ट्रॉंगली डिमांड करता की पणजे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनान पणजे ज्युरिडिक्शनान तांच्या जे कमर्शियल इस्टॅब्लिशमेंट्स आसा आनी जी घरां आसा, फ्लॅट ओनर्स आसा तांचो हावस टॅक्स आनी जो कमर्शियल इस्टॅब्लिशमेंटाचो टॅक्स आसा तो 2 वर्सां खातीर वेव करचो इमिजिएटली. आनी तो जो पर्यंत स्मार्ट सिटीची कामां कंप्लीट जायना आनी लोकांक रिलीफ मेळना तो पर्यंत तांचेर टॅक्स लागचो न्हय. म्हाका दिसता फक्त पार्किंग फीज आसा ती सस्पेंड करून लोकांचे प्रॉब्लेम सॉल्व जावचे ना. लोकांक लाखांनी कोट्यांनी रुपयाचो धंदेकारांक लॉस जाला, लोकांचे धंदे बुडल्या, लोक ट्रॅव्हल करपाक सफर जाता हांगा, तांचो धंदो चलना. थोड्याचे धंदे तर 2-2 वर्सां एक्सेसूच ना दुकानांक आनी तांचे इतले हाल जाल्या. हे सगळ्यो गजाली लक्षांत घेवन आमी काँग्रेस पार्टी डिमांड करता स्ट्रॉंगली की 2 वर्सांचो तांचो कमर्शियल इस्टॅब्लिशमेंटाचो टॅक्स आनी त्याच प्रमाणे घरां फ्लॅटाचो रेजिडेन्शियल हावस टॅक्स जो आसा तो माफ करचो आनी स्मार्ट सिटीची कामां कंप्लीट जायना तो पर्यंत तो टॅक्स तांचेर लागचो न्हय. थँक्यू.